एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकूच आमचो देवा, एकूच आमचो सोबी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकूच आमचो देवा, एकाच आत्म्यान बोलवी, एकूड गोडचे खातीर, एका जिवान जिवू आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोबी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बाबी, एकलोच आमचो देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणी भावंडो, तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगास येवकार आयचे मिसा बेटीन वांटो घेवं. आज खेरीत भाशेन आमी मागुया आमची भयण पास्कविना आपलो वाडदीस मनयता. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद, कुडी आत्म्याची भलायकी तिका मेळो. तशेंच मागुया दुआर्त आनी इजाबेल पेरेरा हे आमच्या भाव भयणां पासत सर्गीच्या बापान आपले शांतीन तांकां विसव दिवं. मागुया आज आपलो वाडदीस तशेंच आपलो लग्नाचो दीस समरमतेल्या पासत. आज फेब्रुवारीचो म्हयनो आमी सुरू करता. ह्या म्हयन्यांत रूट साहेबांक आमी फाल्यांच्यान मान दिवंक तिजी परब करूंक ओत्मीक तयारी सुरू करतल्यो. सायबीण माय भाशेन देवाचे पदवेदार उतर आमचे काळजांत पीक दिवंक खेरीत भाशेन आमी मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्योन सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. हो नवो म्हयनो देवाच्या आशिर्वादान बरो जावंक, सगळे तरेचे पिडेंतली आनी आकांतांतली आमकां राखूंक बापाक प्रार्थुया. बापा, सगळे देण्याचे दातारा, आमी सगळीं आनी आमचें सगळें तुवेंनूच दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणो. तुजे मितमेर नासलेले बलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळे काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजोच मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमयात्रे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. जिदोनाची, बाराकाची, सॅमसोनाची, जेफेसाची, दाविदाची, साम्युएलाची आनी प्रवाद्याची हांवें खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना.
बावार्ता वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतली, न्हीद स्थापली, भासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. तांणी शिवाचीं तोंडां धांपलीं, उज्याचीं आंखटी पालयलीं, पाजलोले तोरसादींतले ते वांटवले. ते ओस्कोत आसले पूण गोड जाले, झुजान बोलशीत जाले आनी पोरक्यां फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिल्यो. बायलांक गोव मेळ्ळेतले जिवन जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां ओदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जीवन जावचे खातीर आपली सुटका करून दिनासतना कोश डोग भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मोस्कऱ्यो आनी मार सुचलो आनी दुसऱ्यांनी कोड्यो सांकल्यो आनी बोणकोण भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिल्लीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेळयांचे आनी बोकड्याचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो. ती अरण्यांत आनी दोंगराचेर पळोवन भोंवतालीं. भुंयाऱ्यांनी आनी जमनीच्या दोळींनी जियेलीं. हें सगळें बावार्ताक वीर भक्तांची सांगशी दिली. तरी आसतना देवान भासायलेलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान अदीक वर्ती येवजण थारायली आसात आनी ती सगळीं फकत आमचे बरोबर चुकून नायक पावलीं. तुका जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दवरात. तुजी भोक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिलें. तुका शरण येतोल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सर्वेस्परा. सगळ्या मनशाचे दोळ्या मुखार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. मनीस लोचणां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आस्रो दिताय. जिबो वाड विवाड करता तेन्ना तुजे तोंबून ताका राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. गोड दुर्गाच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाची विजमितां म्हजे खातीर करून दाखयलीं. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. आकाताच्या वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतांच. म्हजी विनवदी तुवें आयकून घेतली. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती कोत्तल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान बोलतल्यांक सर्वेस्पर कोतायेन फारीक करतलो. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास देवतल्यानो तुमचें काळीज गोड दवरात. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू आनी ताचे शिश्य दर्याचे पेलतळी जेनाझारेताचे मुल्कांत पावले आनी तो ओड्यांतलो भायर सरतच मेळो आत्मो बसलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपलें बिराड केल्लें
आनी सांकड्यांनी बांदलेलो, सांकड्यांनी लेगून कोणाच्यानूच ताका बांदूंक जायनासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका खोड्यांनी आनी सांकड्यांनी बांदलेलो, पूण ताणें सांकडी तोडल्यो आनी खोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दमोवंक जायनासलें. दीस रात उयेली मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावून तो सदांच समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवन आयलो. ताचे मुखार सोर पडलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हळें, जेजू, बोव व्हरत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनंती करतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, मेळे आत्म्या, ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक मुल्का भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन सोबार जोबोर प्रार्थून मागूंक लागलो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हडलो इंड चरतालो. मेळे आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां ते दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2,000 दुकरांचो एक आख्खो इंड व्हड नेटान धांवलो आनी उंच वचून कोळशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत बुचकोळून मेलो. तांचे राखणे पडून गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मोळ्यांनी तांणी ही खबर कुडीत केली. आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सोंशे येवन देंवचार कुश्टायतालो ते मनशाक थंय बसलेलो, आंगावली न्हेसलेलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देंवचार बसलेल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो ओड्यार चडटना देंवचारांत कुश्टायलेलो तो मनीस आपणाक तांचे सांगाताक रावंक दी म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो, पूण जेजून दिलें ना. आनी ताका सांगलें, तुज्या गोंयच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपली काकुतीन दवरल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणाक खातीर केल्ल्यो व्हडल्यो खोदन्यो केल्ल्यो त्यो देकापोलींत पुरगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा मुळीनो, भाग्यवंत मार्कू आपल्या शुभ वर्तमानाच्या 5व्या आवेस्वरान 20 वडी ह्या मनशाची खबर सांगता. पयलें ताचें डिस्क्रिप्शन, ताका बांदताले, तो समाधीनी रावतालो, त्यो सांकड्यो तोडटालो. मागीर त्या दुकरांची खबर सांगता. दुकरांनी वचून जेजून त्या मेळ्या आत्म्याक रोजा दिली. ते दुकर गेले आनीक उदकांत बुचकोळून, दोरयांत उदकांत बुचकोळून मेले. खूब डिस्क्रिप्शन. आनी हें डिस्क्रिप्शन आयकत आसतना घोडये बाबा म्हणिनो आमचेर विसर पडत कसली द अमेझींग पावर ऑफ जीजस हिलिंग दीस मॅन. जेजूची पदवी, जेजूची ताकद, जेजूचें बळ देंवचारा वयर. हे मेळ्या आत्म्या जेजू काडटा ह्या मनशा वेलो, त्या मनशाक शांत करता आनी सगळीं अजाप जातात. कित्याक
देवचाराची पदवी मोडूंक देवाचो पूत जेजू संवसारांत आयलो. देखूनच हो देवचार बसुल्लो म्हणटा जेजू भोव व्हडल्या देवाच्या पुता ओळखून घेता जेजू कोण तो, जेजू सोडवूंडार, जेजू मेसियस, जेजू देवाचो पूत. देवाच्या नांवान तुका विनयता, आमकां दोगदाय नाका. जेजू भाव भयणीनो ह्या मनशाक बरो करता, ताका खरी स्वतंत्राय दिता, ताच्या मनशा दर्जो वयर दवरता, देवचार काडटा, ताका शांत करता. दुसरी बाजू लोक ताका पळोवंक येता तेन्ना तो शांत बसुल्लो. He does not terrorize people. तो बोबाड करिना, उयेली मारिना, जेजूशी शांत बसला. ही इज अ न्यू मॅन. तो नवो मनीस जाला. पूण लोक जेजू राव नाका म्हणटा आमचेच मदीं, कित्याक तांची दुकरां मेली. तांच्या दुकरांचो इंड दर्यांत पडून बुचकोडून मेलो. केन्ना केन्नाय बाबा म्हणिनो आमच्या जिवितांत वॉट आर आवर प्रायोरिटीज. तांकां दुकरां चोरूंक मनीस आसले, ते वचून सांगतात ताणें आमच्या दुकरांक मारले. एका मनशाक ताचे वेलो देवचार काडटा जेजू. ताका भेटून चेडार गावुया खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 4 C20 पेज 36. खालवाराचो योद ओरोद बाबा बेनीचे बरो आदार जाता. तुजो स्मोकार तो भेटोयता ताका एक मोठा इग्रोज माता. मोगाड बाबा दोयाळ रोद्रे ही भेटोरी मारू तुगे. मोगाड बाबा दोयाळ रोद्रे ही भेटोरी मारू तुगे. भयणी भावानो, हे आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पर मागून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर हो दिनवासनेचो आनी वाखणणेचो योज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्या ती सगळीं देणी, आमचें जिवीत, आमची भलायकी, आमचो भाव तुजे नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीदार आनी सासणेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी आयज दिन वासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार भोवमान आनी दीस रात तुका भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी उचारता पवित्र 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 बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची कावस नवे आनी सासणीक करोराचें रगत मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन एमिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्यन जुजे भाग्यन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्यन मिगेल आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो शानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वाखेदांतली वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनान जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया
वस्त जेजू जाणें मेळ्या आत्मे काडून ह्या मनशाक बरो केलो. बापाची पदवी दाखोवड केली. देवचाराचे जैत वेलें. वस्त जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमी सगळे तरेचे देवचाराचे ताळणीचे जैत व्हरूं. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ले आमी सुभागी. क्रिसमसा वेळार आमी गावुया. जिओनू जिओनू D22 पान 50 आनी 9 D22 पेज 59. देवा आमचे बाप्पा, सोडवणीच्या जेवणान तुजें जिवीत तूं आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. हे तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फाव म्हणून फाल्यां दोबाजीक परब सायबीणमांची न्हय जेजूची, जेजूक देव तेंपलांत भेटयलेली ताची परब. नातालां जाल्यार फाल्यां 40 दीस आनी 40व्या दिसाक जेजूक देव मंदिरांत घेवन वेतात. बागेवन जुजे आनी सायबीण मायांनी भेटयतात ताका देव तेंपलांत. ही परब फाल्यां आमी पाळटा, परब जेजूची.
फाल्यां पोमुरपा वाठारांत सायबीण मांयची परब कांदेलारिया, कुंकोळे गांवांत परब साऊथ सायबीण मांयची. पूण फाल्यां खरी परब जेजूची, जेजूक देव मंदिरांत भेटयलेलो ती परब. आनीक आमी फाल्यां वातींचेर आशिर्वाद घालतले हांव, कित्याक जेजू उजवाड संवसाराचो उजवाड जालो इज्रायल पोरजेचो. फाल्यां गायन करतले हांव, लुमेन ad revelationem gentium, उजवाड राष्ट्रांक दाखयतलो उजवाड जेजू. आनी संतोष इज्रायल पोरजेचो एट प्लेबिस तुये इज्रायल, हो संतोष जेजू. म्हणटच फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर मिसा आदी क्रिस्त्रयाच्या मोनुमेंटाशी आमी वातीचेर आशिर्वाद घालून पुरसांव काडून वाती हातांत घेवन आमी मिसांत वांटो घेतले. 7:30 तावन आमी लूर्ड सायबांची परबेक तयारी करता. लूर्द सायबांची परब 11 फाल्यां नोवेनाचो पयलो दीस. मारयेचे देखीन देवाच्या चाकरांचें कार्य आपणावया. फाल्यां तयारी करूंक समुदाय आमाराल, कार्दोजवाडो 1 and 2 आनी SSVP वांगडी. फाल्यां आमाराल, कार्दोज 1 and 2 आनी SSVP. बुधवारा दिसाक वयताले सांतीस नागाडी केवणे ह्या वाठारांतल्या भावां भयणांनी वावुरचें लिटर्जी व्हरूंक आनी ती तयारी करूंक. ब्रेस्तारा दीस मार्टिन्स, नायराले मरोड, गाळी, बोंडी, दोंदरे. आनीक शुक्रारा दिसाक पाद्री वाट, दुर्गावाडी, सिनियर सिटीजन्स. आपआपले लिटर्जी बरे भाशेन करूंक आमची सगल्यांक विनंती. फाल्यां सकाळीं 6:30 वरांचेर वातींचेर आशिर्वाद आनी मीस, आनी 7:30 वरांचेर लुर्दी सायबांचे परबेक आत्मीक तयारी. फाल्यां आमची रिलिजियस आसात तांचो दीस. जी कोण रिलिजियस आसात, डे ऑफ कॉन्सेक्रेटेड लायफ, ताणें आपलें जिवीत बापाक भेटयिल्ल्याचो दीस पाळटाव. आनी आमचे ह्या वारादांत, पणजेच्या वारादांत फाल्यां सांजे 5 वरांचेर तान सगल्यांक ह्या रिलिजियस आसात पणजे वाठारांत सगळे तांकां किरीत मीस आनी सांगाताक जेवण. ल्हार दुसरी सुद्दां ती सांगा तांचेय पासत मागुया. सगळीं आमची रिलिजियस आसात. देवाक भेटलेलीं मनशां तांचे आपोवणी तांणी बरी भाशेन जियोंक. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक. कुशाल काळजा शेवटाचें गायन आमी गावुया. F12 पान 9 आनी 1, F12 पेज 91. एकटाय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो, एका साण्यान आमच्या देवा कुशालकाये दिनवास गायो. देवा मंदिरांतली याद